निर्मला सीतारामनान सादर केलो केंद्रीय अर्थसंकल्प. पेट्रोल आनी डिझेल वाडले ₹1. घर आनी इलेक्ट्रीक गाडयो घेवपाक मेळटली आयकर सवलत. गोयच्या उद्देग आनी वेवसायिकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक दिलो येवकार. बायलांचे आप वावुरपी गट आनी काजू बियांचो वेवसाय करप्यांक मेळटलो लाव. पर्यटनाचे उदरगतीकूय फायदो जातलो. मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या आज. काडून उडयल्ल्या कामगारांक आस्पावन घेतले ना जाल्यार सरकार करचे ना सहकार्य. खण लिजधारकांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची शिटकावणी. गोयच्या 4 फुटबॉल खेळगड्यांक राष्ट्रीय पंगडात मेळ्ळी सुवात. 25 सदस्यीय पंगडात मंदार, ब्रँडन, आदिल आनी रोलिनाक मेळ्ळें स्थान. हिरो इंटरनॅशनल कपाक आरंभ जाता 7 जुलैच्यान. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. भारताची पहिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनान बिरेस्तारा अर्थसंकल्प सादर केलो. पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडल्यात. मध्यम वर्गीयांक इन्कम टॅक्सात थाकाय दिल्या, पूण हाचो भार गिरेस्तांक सोंसचो पडटलो. पूण तेच बरोबर स्टार्टअप करप्यांक तशेंच घर आनी इलेक्ट्रीय वाहनां घेवपाक सोदतल्यांक सवलती मेळटल्यो. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर जाता त्या वेळार मध्यमवर्गीय आयकर सवलतीची आस्त दवरतात. पूण हे खेपे जे कोण घरां बांदपाक सोदतात वा इलेक्ट्रीक वाहनां घेवपाक सोदतात तांकां थाकाय दिल्या. पळयात. We have taken several measures in the past to alleviate the tax burden on small and medium income earners, as those having annual income up to 5 lakhs are not required to pay any income tax. However, in view of the rising income levels, those in the highest income brackets need to contribute more to the nation's development. I therefore propose to enhance the surcharge on individuals having taxable income from 2 crore to 5 crores and 5 crore and above, so that effective tax rates for these two categories will increase by around 3% and 7% respectively. I propose to allow an additional deduction of up to 1,50,000 rupees for interest paid on loans borrowed up to 31st March 2020, next year, for purchase of affordable house valued up to 45 lakhs. Therefore, a person purchasing an affordable house will now get an enhanced interest deduction up to 3.5 lakhs of rupees. This will translate into benefit of 7 lakh of rupees to the middle class home buyers over their loan period of 15 years. Government has already moved the GST Council to lower the GST rate on electric vehicles from 12 to 5%. Also, to make electric vehicle affordable to consumers, our government will provide additional income tax deduction of 1.5 lakhs of rupees on the interest paid on loans taken to purchase electric vehicles. You would benefit to the level of 2.5 lakh rupees. At present, startups are not required to justify fair market value of their shares issued to certain investors, including Category 1 alternative investment funds. I propose to extend this benefit to Category 2 alternative investment funds also. At the moment, it's available for AIF Category 1. Now I expand this to include Category 2 AIFs also. Therefore, valuation of shares issued to these funds shall be beyond the scope of income tax scrutiny. अनुचे बजेट पेट्रोल आणि डिझेलाची म्हारगाय घेऊनच आयला. ताजे साबार परिणामय दिसून येऊ येतात. भांगार आणि हेर मोलाच्या वस्तूंबरोबर इंधनावेली कस्टम ड्युटी ₹1 वाडयल्या. टायल्स, काजूबियो, गाडयांचे स्पेअर पार्ट, डिजिटल आणि व्हिडिओ रेकॉर्डर्स तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे दरही वाढू येतात. Customs duty is being exempted on certain parts of electric vehicles. Customs duty is also being exempted on capital goods required for manufacture of specified electronic goods. So the export duty is being rationalized on raw and finished leather,
This gives me room to review excise duty and cess on petrol and diesel. I propose to increase special additional excise duty and road and infrastructure cess, each one by 1 rupee a litre on petrol and diesel. अनिवासी भारतीयांक मात खोशेची खबर. देशांत पावल दवरतकच पासपोर्ट दाखयल्या बरोबर तांकां आधार कार्डां मेळटलीं. ह्यान फुडें पॅन कार्ड सक्तीचें आसचें ना. तुमचें आधार कार्ड पॅन कार्डा बरोबर लिंक करतले. I propose to consider issuing Aadhaar card for non-resident Indians with Indian passports after their arrival in India without waiting for 180 days. I propose to make PAN and Aadhaar interchangeable and allow those who do not have PAN card to file income tax returns by simply quoting their Aadhaar number and also use it wherever they are required to quote the PAN. गोवा 365 ब्युरो पणजी. मुख्यमंत्र्यासयत गोयचे व्यापारी आणि उद्योजकांनी नरेंद्र मोदी सरकाराच्या दुसऱ्या टर्मातल्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिला. हो अर्थसंकल्प गोंयाकय फायदेशीर थारतलो अशें गोयच्या उद्योजकांक दिसता, खास करून नुस्तें आनी काजूबिया फॅक्टरींक. गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री दर वर्सा आपल्या भागधारका बरोबर बसून केंद्रीय अर्थसंकल्प आयकता. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला रामनाथनान आपले अर्थसंकल्पी भाषण सोपयल्या बरोबर गोंयच्या उद्योजकांनी प्रतिक्रिया दिल्यो. Trade and industry welcomes the budget wholeheartedly. The professionals, chartered accountants are also quite content with the budget, and we have half of India's population, the women, who are also very happy with the budget. As far as real estate is concerned, there is a mention of a model tenancy law because still a lot of real estate in the country is basically tenanted. So we have to wait for the details as to what it comes. From Goa's perspective, there are a couple of things. One is that the customs duty on cashew kernels is increased, which is going to help the Goan cashew growers because there will be not much of cashew kernels coming into the country now, or it will come at a higher price. There is also a mention of fisheries management. Of course, we don't have much details. I've heard as much as all of you have. I feel that the direction in electric vehicles means the government has signified its intent to push electric vehicles and infrastructure. So that's the route the government is using to kind of boost the economy through these two methods. We have got a lot of self-help groups in the rural areas and they are doing very well. And now she has given more boost to it by saying that they are going to give 1 lakh rupee loan to be provided to the self-help women. And every verified women self-help group member has who is having a Jan Dhan account can avail ₹5,000 overdraft facility. That is also a very good thing. Started the budget, with a statement that this is a reform, perform, and transform. Is a new India budget. Of course, for the nation, to build up, you require finance. As you said, she has increased some of the taxes, but equally she has given the benefits to the common people. गोयचो मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताने केंद्र सरकारान सादर केल्ल्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. फाटल्या बजेटान सुद्दां म्हणजे आमी त्याचो फायदो घेवंक पावले ना. फॉर एग्जाम्पल द प्रधानमंत्री आवास योजना त्या गोष्टीचो आमी मॅक्झिमम जाय त्या पद्दतीन लाभ घेवंक शकले ना. UP सारकिल्या किंवा राजस्थान हांगासर सारकिल्या मोठ्या प्रमाणात तेजेर प्रधानमंत्री आवास योजनेचो फायदो घेतलो. ऑलरेडी त्या पद्दतीन आमी घेवंक पावले ना, बट हे फावटी नक्कीच आमी घेतले, कारण बऱ्योचश्यो सेंट्रल स्कीम आतां जशें NCDCची म्हटली, हांवें पयर सेक्रेटरीची मिटींग घेवनूय तांकां सांगलां सेंट्रल स्कीम टॅप करप किंवा ते पयशे हाडप हें म्हटलां. स्पेसिफिकली तसो मायनिंग रिलेटेड जरी कांय उल्लेख जालो ना, टुरिजमूय विशेष उल्लेख जरी जालो ना जाल्यार तेंच्यांनी 17 सायट्स म्हटलं तर आमकां होप्स आसा इट मायट बी द गोवा भितरलो एखादो आसपाक जाय. बट रेल्वे तशी पर्टिक्युलरली खंयसर दिवंक ना तेंच्यांनी. फाल्यां रेल्वे मिनिस्टर स्वता गोंयांत येता. आमचो वेगवेगळे डिमांड्स तांचे कडेन फाल्यां आसतले. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि श्याम चारी.
काढून उडयल्ल्या कामगारांक परतून कामार घेतले ना जाल्यार सरकार सहकार्य करचे ना. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान खंड लीज धारकांक शिटकावणी दिल्या. अर्थातच तांकां तांचे लीज परत मेळ्ळ्या उपरांतूच. म्हाका कालूच वेदांताचे लेबर म्हाजे कडेन येवन मेळ्ळेले. हांव ऑलरेडी वेदांताक सांगत आसा की ही स्टेप्स तुमी घेवं नाका. काही कंपन्यांनी घेतल्या, पण हांव एक परत सांगता आनी परत रिपीट करता. फाल्यां सकाळी मायनींग लिजीस जर दिवपाची जाली आतां हांव सांगूं शकना तांकां मेळटली दितले हेजेर कांयच उलयना, कारण मॅटर वीच इज सब जुडियस. पण फाल्यां सकाळी जर गव्हर्मेंटा कडेन आयले आसत जाल्यार 100% लोकांक रिट्रेंच केल्या पळय न्ही, हें तेंच्यांनी तांकां परत घेवचें पडटलें. तांकां घेतले जाल्यारूच तांकां सरकारा कडल्यान सहकार्य मेळटलें, अदरवायज ना. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा, कारण गोंयकारांक परत तेंची नोकरी मेळप, जरी हेंच्यांनी काडले सुद्दां आसत जाल्यार तांकां परत सगळें म्हणटा वर्सभर जरी बेकार उरलो जाल्यार तांकां पे करून तांकां परत घेवचें पडटलें आनी तेज्या उपरांत तांकां सहकार्य केलें वयतलें. घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजेचो महापौर उदय मडकयकारान परतून एक फावट पालिका आयुक्त शशांक मणी त्रिपाठीचो फोग काडलो. पूण हे खेपे विशय मातसो वेगळो आसा. कॅसिनो लॉबीक तेंको दिवन तांचे कडल्यान फंड घेवपाच्या कारणाक लागून ताका उजरायलो. कॅसिनोची गार्बेज आतां एनी हांव पिलन काय खंयची तरी पंचायत थंय व्हरता आनी ती थंय ट्रीट करता. त्यांच्या खातीर आमी तेंचे पयशे घेवन आमी हांगा घालप म्हणजे आमकां आमी एका सायडीक आमी कॅसिनो हांगा आसले काडचे म्हणटा आनी आमी कॅसिनोचे पयशे घेवन जर आमी घेतले आमकां फाल्यां लोक आसतले सारके. तो कमिशनर जो उलयता तो कोतान कॅसिनोचे हेजेर तो जाल्यार बेंडिंगूच जालें तें. आमी खूब फावटी पळयलां, आमी जेन्ना एक्शन घेतली हेजेर आमी कॅसिनो वाल्यांचेर हेजे बीग डॅडीचे काडपाक गेले, कमिशनरान हाडून तांकां धमकी दिली ऑफिसरांक, तुमी गेले कशें काय म्हणून. ताणें सपोर्ट करपाक तयार नासलो तो कसोच. आजुनी तांकां तो हें करता, सपोर्ट करना. आमी फुटपाथ क्लियर करपाक गेले, बऱ्या हितून गेले, म्हणजे तुमी पळयलां की हे ऑफिसर लेवलाचे लोक आसा ते तांकां हें करता आनी आमी इलेक्टेड लोक आसा ते आमी लोकांच्या बरोबर रावन आमी तांकां ओपोज करता. एजंडा इम्पॉर्टंट आसलो, हो एजंडा ताणें पयलें जायना म्हणून ताणें गॉड सेव CCP म्हणलो आनी उठलो आनी चलत रावलो. तो नॅशनल एन्थमाक सुद्दां रावना. मग ताका बाकीचे पडलेले नासले, ताका कॅसिनोवाल्याक हेल्प करूंक जाय आसलो. तो मच इंट्रस्टेड आसलो कॅसिनोवाल्याक हेल्प करून कसो करून तेंच्या खातीर हो प्लान घालपाचो तेंचे पयशे घेवन. तो मच इंट्रस्टेड आसलो कॅसिनोवाल्याक हेल्प करून कसो करून तेंच्या खातीर हो प्लान घालपाचो तेंचे पयशे घेवन. हेजेर आमचें ऑब्जेक्शन आसलें. लोकल कावन्सिलरान हें केलां, लोकल MLAन स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन लोकल लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलां की तुमी थंय नाका, तुमी दुसरे कडेन घाला, प्रॉब्लेम काय ना. तुमकां आतां तेंचे पयशे जर घेवन घालूंक जाय, कॅसिनोवाल्यांक हेल्प करूंक जाय, तुमी दुसरे कडेन घाला. मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स असोसिएशनान शुक्रारा वास्को सड्यावेले MPTचे प्रशासकी कचेरे भायर धरणे धरले. MPTन तांच्यो मागण्यो पुराय करूंक नात, ताका लागून हे धरणे. ह्या धरणे उपरांतूय तांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो नात जाल्यार उपोशणाक बसपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. MPTचे सुमार 4000 पेन्शनर्स आसात. SBRS पेन्शनरांक दितली वैजकी सुविधा वाडोवन दिवच्यो, आदी मान्य केल्या प्रमाण MPTच्या आवारात कायम स्वरुपाची कचेरी उपलब्ध करून दिवची, केंद्र सरकाराच्या आदेशाप्रमाण फॅमिली पेन्शनाचे 3 वर्सांची एरियर्स दिवचे, सगळ्या निवृत्ती वेतनधारकांक नेमान डायऱ्यो दिवच्यो, अश्यो तांच्यो कांय मागण्यो आसात. की बाबा आमचें कितें मेळपाचें तें आमकां जाता तितलें बेगीन दिवचें, की जेणे करून तें आमकां उपभोग मेळटलें. नाल्यार आमी गेले नंतर फाटल्यान एरियर्स मेळटले जावं आमचें कितें डिफरन्स मेळटलें, त्या खातीर आमकां वेट कित्याक करपाचें आनी तें वेट करून आमी शेवटी केन्ना पासून रावपाचें आनी त्या फाल्यां ताका आमी हयात आसतना मेळटलें काय आमी वयतरी मेळटलें हेजो आमकां संशय आसा. म्हणून आमकां जाता तितलें बेगीन मेळचें आनी आमकां दिलें जायत आमी तांकां धन्यवाद म्हणपा आहा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फोंडेचे नवे मार्केट फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर उक्ते जावपाची शक्यताय आसा. 2011 वर्सा मार्केटाचें बांदकाम सुरू केल्लें. तेन्नाच्यान फाटलीं 9 वर्सां जालीं मार्केटाचें काम अर्दकुटें उरलां. उरिल्लें बांदकाम फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचो निर्णय फोंडे पालिकेन घेतला. फोंडा पालिका मंडळान मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताची भेट घेवन हे विशीं चर्चा केली. हे चर्चे उपरांत मुख्यमंत्र्यान जी.सुडाक काम पुराय करपाची सुचोवणी दिल्ली, अशें नगराध्यक्ष प्रदीप नायकान सांगलें. सुवर्ण महोत्सवी अनुदानांतल्यान मेळिल्ले पयशे ह्या प्रकल्पाचेर खर्च करतले अशेंय ताणें सांगलें. फोंडा पालिकेक बेगीनूच हे अनुदान मेळटलें. सेवान जी.सुडाक फोन करून डायरेक्ट सांगला की 3 म्हयन्यां भितर ते मार्केटाचें कितें उरलां काम तितलें कंप्लीट करून जाय म्हणून सांगलां. लिफ्टी उरल्या,
ट्रान्सफॉर्मर जे बसयल्ले ते इलेक्ट्रिकल बसयल्ले ते रिपेर करपा जाय, सर्विसींग करपा जाय, कित्याक यूज जावना न्हू ते म्हणून सर्विसींग करपा जाय. कांय सेटरां जी लायल्ली ती घट जाल्यात ती हें करूंक जाय, रिपेर करपा जाय. आणि आमचे हे टॉयलेट बाथरूम ते टॉयलेट्स ते जे आसा ते सगळे रिपेर करपाचें आसा, गरज आसा. आनी त्या प्रमाणे जी सुडाचे इंजिनियर येवन हांगा येवन ते पळोवन सगळे इन्स्पेक्शन करून तांच्यांनी एस्टिमेट रेडी करतात. ते फंड्साक लागून उरला आमकां, ते आमकां फंड्स DMAन दिता सांगला. गोल्डन जुबली. गोल्डन जुबली कितलो फंड दिवपाचे? 2,48,00,000. आतां कितें कंप्लीट कितें करपा उरलें? कंप्लीट म्हणजे ताका वयर 2 फ्लोर उरल्या स्लॅब घालपाचो आनी मागीर भितरलें काम सगळें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मिनी इंडिया पार्क प्रकल्प फाटल्या कांय दिसां सावन बातम्यांचो विशय जाल्लो. प्रकल्पाचो मुख्य प्रमोटर राम अगरवाल म्हणटा प्रकल्पाचो केळशीच्या लोकांक फायदो जातलो. प्रकल्पाविशीं लोकांक चुकीची म्हायती दिल्या अशेंय ताचें म्हणणें. तशेंच खाजण जमनीत हो प्रकल्प उबारिल्ल्याचो आरोप ताणें न्हयकारलो. ही जमीन खाजण म्हूण मालकी दस्तावेजात खंयच उल्लेख ना अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या प्रकल्पात कसलेच तरेचे बांदकाम करूंक ना, फकत फ्लोटिंग प्लॅटफॉर्म आसात अशें अगरवाल म्हणटा. ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान भारताचे संस्कृतायेचें दर्शन घडटलें अशें ताचें म्हणणें. तशेंच नो डेव्हलपमेंट झोनात कसलेंच काम करूंक ना. जेन्ना उदकांत कसलेंच बांदकाम जायना तेन्ना नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर परिणाम जावपाचो प्रस्नच येना अशेंय तो म्हणटा. पळयात ताजो युक्तिवाद. Spreading wrong information by saying it's a Khazan land, but it's not true. If you see from form number 1 and 14, the Khazan column says it's a nil, and as far as regional plan is concerned, only part of the property shows Khazan land, and our project is not coming on Khazan land. As far as NDZ is concerned, our project is of a floating kind on water body existing on plot. We are not doing any construction or development, so question of NDZ application does not arise. Is of floating kind. We are creating floating garden showcasing miniature of various Indian historical monuments like Taj Mahal, India Gate, Qutub Minar. We are promoting Indian culture, art, folk dances and variety of Indian cuisine. Our project shall be one of its kinds in Goa and shall bring Kalasim village on world map. Our project will definitely generate more than 800 jobs for locals. In addition to this, local Gram Panchayat shall get annual taxes of more than 25 lakhs per year. Goa will... गोयचो आवाज संघटनेनं ह्या प्रकल्पाक विरोध केला. पळयात ते कितें म्हणटात ते. वो दुसरो आनी एक कोण अगरवाल म्हणटा ताणें चॅलेंज केला MLA. हातून दाखयता आमचे MLA, आमचो सरकार इज व्हेरी वीक. आयदर आपणाचे सेल्फ रिस्पेक्ट, आपणाची ऑनर, आपणाचे जे MLAचे रायट पळय आसा एज पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ते हांणी म्हाका दिसता विकून दिल्या ऑन अ प्लॅटर. वी अपील टू श्रीमती अलिना सल्दना, प्लीज restore the rights, the image, the honor of an MLA. We are there with you, we will support you. Be with the people. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. नॅशनल टॉबॅको कंट्रोलान गोवा कॅनाच्या जोड पालवान कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. कायदो चालीक लावपी अधिकाऱ्यां खातीर ही कार्यावळ आशिल्ली. मडगांवां हे कार्यशाळेचे आयोजन केल्ले. कार्यशाळे उपरांत अधिकाऱ्यांनी फिल्डार वचून तंबाखू विकप्यांक तालाव दिले. हे कार्यशाळेक पुलीस, शिक्षण, पर्यटन खात्यातले अधिकारी आणि सॅनिटरी इन्स्पेक्टर हजर आशिल्ले. उत्तर आणि दक्षिण गोंया ही कार्यावळ जाली. Now we have come into the field. This is also a training, for example, for what you can do when you come into the field, because many of the officers who have come today are new officers. So we have brought them out here in the field and we are doing chalaning and under section 4, section 6A and B, section 5 and section 7. So we are also showing them what are the violations and how they can go about to chalan the people. There are several provisions which are made to protect the people from the second-hand smoke, and this is another provision is there to protect the minors,
there is a provision to protect the school children and the provisions of having prohibition of the promotion of any direct or indirect advertisement. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मंदारराव देसाय, ब्रँडन फर्नांडीस, आदिल खान आणि रॉलिन बॉर्जिस या चारूय खेळगड्यांची राष्ट्रीय फुटबॉल पंगडात निवड झाल्या. प्रशिक्षक इगोर स्टिमकान हिरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप सर्ती खातीर 25 वांगड्याचो पंगड वेचला. जुलयाचे 7 तारखेच्यान अहमदाबादाक सर्तीक आरंभ जातलो. आदलो जैतिवंत भारताची ताजिकिस्ताना वांगडा पहिली मॅच जातली. सिरिया आणि कोरिया हे 2 पंगड हे सर्तीत खेळटले. दर एका पंगडाक बाकीच्या पंगडा वांगडा एक मॅच खेळची पडटली. गुणतक्त्यातल्या पहिल्या 2 पंगडांमध्ये फायनल जातली. 25 जुनाक भारतीय पंगडाचे मुंबय सराव शिबीर जाल्ले. ह्या सराव शिबिरा खातीर स्टिमॅकान 35 वांगड्यांच्या पंगडाची निवड केल्ली. तातूंतल्या विशाल केत, निशू कुमार, सलाम रंजन सिंग, सार्थक गोलुई, अनवर अली, रायनर फर्नांडीस, मायकल सोसैराज, निखिल पुजारी, जॅकीचन सिंग, बलवंत सिंग, आशिक क्रुनियान ह्या खेळगड्यांक भायर बसयल्यात. इंटर कॉन्टिनेंटल कपा खातीर निवडिल्लो पंगड. गोलकीपर्स गुरप्रीत सिंग संधू, अमरिंदर सिंग, कमलजीत सिंग. डिफेंडर प्रीतम कोटल, राहुल भेके, संदेश झिंगन, आदिल खान, अनास, नरेंद्र गेहलोत, सुभाशिष बोस, जेरी लालरिनझुला. मिडफिल्डर्स उदंत सिंग, ब्रँडन फर्नांडीस, अनिरुद्ध थापा, प्रणय हेल्देर, रॉलिन बोर्जिस, विनीत राय, सहल अब्दुल, अमरजीत सिंग, लालिन ज्वाला छांगटे, मंदारराव देसाय. फॉरवर्ड्स जॉबी जस्टिन, सुनील छेत्री, फारूक चौधरी, मनवीर सिंग. पणजेच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा. इतिहासीक महत्व आशिल्ली मडगावच्या पोरण्या मार्केटातली तळी, तोणशेची झर आणि दामबाबाला तळयेची पुनर्बांधणी करपाचो विचार आसा. उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायन सांगले. मडगावच्या पोरण्या मार्केटातल्या तळयेची पळवणी केले उपरांत तो उलयतालो. ओल्ड मार्केट रिवायटलायझेशन कार्यक्रमा अंतर्गत पोरण्या मार्केटातल्या तळयेच्या पुनर्बांधणीचे काम GSIDC कडेन दितलो अशें मंत्री विजय सरदेसायान सांगले. तशेंच रिक्विजिशन आनी एक्विजिशन बिलाक केंद्रा कडल्यान मान्यताय मेळूंक ना अशें तो म्हणटा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. ट्रेडिशनल सोर्सीस ऑफ वॉटर तळी आसूं आनी ताका हेरिटेज व्हॅल्यू आहा. ऑल एंटायर ओल्ड मार्केट एरिया आमी एक ओल्ड मार्केट रिवायटलायझेशन प्रोग्राम म्हणून GSIDCच्या हातान घेवपाचें आहा. तातूंत आमकां अशें दिसता की हो जो हें जें तळें आहा इज इंटेग्रल टू ओल्ड मार्केट. ताका इतिहास आहा आनी ती रिस्टोर जावपाक आमी तें रिस्टोर करतले. दुसरें म्हळ्यार तोणसांजूर जें मडगांव आनी फातोर्डाचे मदीं आहा ही बी आमी हें करतले म्हळ्यार ब्युटिफाय करतले. और वी हॅव टू रिवायटलायज स्प्रींग हे आमी घेतले. आनीक उरता म्हणटा ती दामबाबाची तळी थंय आमकां इश्यू जाता चौगुलो आमकां NOC दिना आनी आमचें बील रिक्विजिशन आनी एक्विजिशन बील म्हणटा तें सेंटराच्यान एप्रुवल आमकां मेळूंक ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेतकर आमी हांवें डायरेक्शन पळयत दिल्या की हें आमचें जें गार्डन आहा जाका MP एलर्ट नरेंद्र सावयकार MP आसतना ताणें पयशे मोडल्या पूण भितरलें जें अपकीप आहा तें जायना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या हातान आमी तें गार्डन दिवपाचो आमचो विचार आहा. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.